नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी भासाभास करतले किंवा आयज आमी उलयतले ते म्हणजे फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयांत ज्यो राजकीय घडामोडी घडल्यो त्यो घडल्या उपरांत आतां जी एक वक्तव्य फुडें येतात आनी ह्या सगळ्या वक्तव्यांतल्यान जी एक कडी लागता ती खंय तरी ताचेर विस्कटावणी करून उलोवपाचो आमी प्रयत्न करया. आमी अशें जेन्ना पळयता की राजकारण हो एक जुगार अशें म्हणटात आनी ह्या जुगारान जर कोण जालो यशस्वी जाल्यार जालो. आनी आमी जायते राजकारणी अशें पळयतात जे सातत्यान ह्या खेळान म्हणुया किंवा राजकारण ह्या जुगारान ते आपले नाणें जें आहा तें खणखणीत दवरपाचो प्रयत्न करतात. आनी ह्या सगळो राजकीय ते आपली कारकिर्द करनासतना जायते चड उतार येतात, जायते तांकां एकदां जय पराजय तांकां पळोवचो पडटा. पूण हें सगळें पळयत जो राजकारणी आपली राजकीय वाटचाल फुडें दवरता तोच सदांच सातत्यान यशस्वी थारता. जो लोकां मदीं आसता तो यशस्वी थारता. किंवा ज्या मनशाक राजकीय डावपेच खेळपाची एक कला आसता तो राजकारणांत टिकून उरतात अशें म्हणटात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या कांय दिसां पयलीं निलेश काब्राल जे PWD मंत्री म्हणजे भौशीक बांदकाम मंत्री म्हणून ते काम करताले, जे पदभार सांबाळटाले, तांकां अचानक राजिनामो दिवचो पडलो. आनी तांच्या राजिनाम्याची वेगवेगळी कारणां ही फुडें उक्ताडार आयली जी तांच्यांनी खुबशीं अशी न्हयकारली. आनी एका गजालीचेर ते ठाम राविल्ले की आपल्याक केंद्रीय फुडाऱ्यांनी सॅक्रिफायस करपाक लायलो आनी म्हणून आपूण राजिनामो दिलो. हें वक्तव्य तेंच्यांनी मिडियाक सांगलें. ज्यो तेंच्यांनी मुलाखती दिल्ल्यो तेतून सुद्दां ते ठाम रावले आनी तेणें हेंच सांगलें की आपल्याक सांगलें की तूं सॅक्रिफायस कर, तुज्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दी. कारण जे 8 काँग्रेसीचे आमदार येयल्यात तांकां सरकारा भितर किंवा मंत्रिमंडळा भितर सामावून घेवपाक जाय, ताका लागून कोणाक तरी सॅक्रिफायस करचें पडटलें आनी तें तुका करपाक जाय अशें सांगलें. म्हणून आपूण राजिनामो दिलो अशें काब्राल परत सांगताले मिडियाक. पूण 2 दिसां पयलीं तांणी कुडचड्यार एक कार्यकर्त्यां वांगडा एक बैठक घेतली बारीकशी आनी तातूंत तांणी अशें म्हटलें की आपूण आयज स्पश्टपणे तुमकां सांगता की आपूण कित्याक राजिनामो दिलो तें ताणें सांगलेंच की परत तेंच सांगलें की आपल्याक आपयलो BL संतोष जे केंद्रीय भाजपाचे संघटन जे ऑर्गनायझेशन आहा तेतूंतलें एक व्हडलें नांव तें म्हणजे BL संतोष हांणी आपल्याक फोन केलो आनी आपल्याक सांगलें की तुका राजिनामो दिवचो पडलो. मागीर आपूण दिल्ली गेलो, ताजे वांगडा भासाभास केली, BL संतोशा कडेन उलयलो, आपूण विचारलें की आपल्याकूच कित्याक सॅक्रिफायस करचें पडटलें हें सगळें तांणी परतून सांगलें. बट हें उलयता आसतना काब्राल हांणी जाहीरपणान एक वक्तव्य केलें तें खूब म्हत्वाचें आसा. तें म्हणजे आपले आड हांगासर खूब कितें शिजलें हें आपूण मान्य करता अशे तरेचो पयले फावट तांणी सार्वजनीकपणान उलयतना हें मान्य केलें. हें खूब म्हत्वाचें आसा. काब्राल इतले दीस सांगताले की फक्त सॅक्रिफायस केलां, पूण तशें अजिबात ना. कोणूय मनीस बेश्टो सॅक्रिफायस मंत्रीपद तें सुद्दां करूंक शकना आनी तें मंत्रीपद जर तो सॅक्रिफायस करतलो जाल्यार तेची धडपड ही पयलीं खूब जातली. तशी धडपड काब्राल हांणी केली. पूण निमणे आदेश आसता भारतीय जनता पक्षाचो आनी तांणी राजिनामो दिलो. पूण ताच्या फाटल्यान खूब मोठें जें आसा तें राजकारण आसा, वेगवेगळे विशय आसात. गोंयांतल्यानूच निलेश काब्राल हेका काडपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन कंप्लेनी गेल्ल्यो. ही बाब आमी पयलींय सांगिल्ली, कित्या खातीर गेल्ल्यो तेंय सांगिल्लें. पूण निमणें काब्राल हांणीच काल उलयतना हें मान्य केलें की गोंयांत तांकां देंवोवचें म्हणून गोंय पातळीचेर खूब मोठें राजकारण जालें आनी तशेंच तें तांणी काल मान्य केलें. आनी एक गजाल काब्राल हांणी उलयता सांगली ती म्हणजे दिगंबर कामत हांकां जे 8 जाणांक घेवन येवपाक जाय आशिल्ले, 11तले 8 जाण फुटपाक जाय, पूण दिगंबर कामत हांकां तें जमूंक ना. आनी म्हणून भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक आलेक्स इक्वेराक मदीं पडून आलेक्स इक्वेराक मंत्रीपदाची हमी दिवची पडली आनी ताका घेवन येवचो पडलो. हेतून एक गजाल स्पश्ट जाता की दिगंबर कामत हांच्यो राजकीय मर्यादा हेतून स्पश्ट जाल्यो. दिगंबर कामत ते 8 नंबर जे आसा ते करपाक पावले ना आनी मदीं पडचे पडले केंद्रीय भाजपाच्या फुडाऱ्यांक. म्हणजे हे जे 8 जाणांचो बंड जालो किंवा 8 जाण जे काँग्रेसींतल्यान भाजपान येयले हेतून भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी म्हत्वाची भुमिका बजयली. ती कित्याक बजोवची पडली तर
कामत हांकां तें जमलें ना. आतां हें जेन्ना वक्तव्य जाता तेन्ना एक गजाल कळटा की कामत हांकां आजून मंत्रीपद कित्याक मेळूंक ना, तर तांकां तें 8 जाणांक हाडूंक जमलें ना. आनी आतां कामत हे अशें वक्तव्य करतात की आलेक्स सिक्वेरा हांकां मंत्रीपद मेळपाक जाय आशिल्लें आनी तो आपलो उद्देश आशिल्लो अशी सारवासारवता दिगंबर कामत करतात. कारण तेंचे कडेन आनी कांय ऑप्शन ना. ते बंड जर तेणी आपल्या ताकदीचेर केल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आयज आलेक्स सिक्वेराच्या जाग्यार दिगंबर कामत हांची मंत्रीपदाचेर वर्णी लागता आशिल्ली, पूण तशें जावंक ना. आतां दिगंबर कामत हे आमी जेन्ना हेंचे विशीं उलयतात तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2007 भितर तडजोडीन जेंकां मुख्यमंत्रीपद मेळ्ळें, रवी नाईक आनी प्रताप सिंग राणे हांचे मदीं एक चडाओड लागिल्ली मुख्यमंत्री पदा खातीर. आनी जेन्ना दोगूय फाटीं सरपाक तयार ना जाले तेन्ना तडजोड करची पडली काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक. आनी तांच्यांनी जे कांय वर्सां पयलींच काँग्रेसीन येयल्ले, नवे काँग्रेसीन आसले अशे दिगंबर कामत हांकां मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी लागली किंवा दिली, किंवा कामत हांकां मुख्यमंत्री पदाची लॉटरी लागली अशें आमी म्हणूंक शकता. पूण दिगंबर कामत हे ह्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळांत आपलें नेतृत्व हें गोंय पावण्याचेर म्हणजे सबंद गोंयाचेर पावोवपाक शकले काय कितें, तर तशें जावंक ना हें आमकां दिश्टी पडटा. दिगंबर कामत हे फक्त मडगांव पुरते सीमीत उरले. चडांत चड एक मडगांव आनी एक आसत आडीकुशीकचे 1-2 मतदारसंघ आसत, पूण पुरायपणानूय ना. थोडे कमी फरकान अशें म्हणपाक शकतात. ही दिगंबर कामत हांच्या नेतृत्वाची खूब मोठी मर्यादा आसा. माजी मुख्यमंत्री पूण फक्त मडगांव पुरते सीमीत उरले. 5 वर्सां जेन्ना मुख्यमंत्री पदाचो कार्यकाळ तांणी पुराय केलो, पूण तेन्ना सुद्दां तांची खुर्ची तांकां सर्कस करून सांबाळची पडली. जायते बंडूय तेंच्या वेळार त्या 5 वर्साच्या काळांत जाले. पूण प्रताप सिंग राणे सारको एक सभापती पदाचेर आशिल्लो नेतो हो खंबीरपणान दिगंबर कामत हाचे फाटीं रावलो आनी ताका 5 वर्सां मुख्यमंत्री पदाचेर दवरपा खातीर ताणें सुद्दां एक म्हत्वाची भुमिका बजयली अशें आमी म्हणपाक शकतात. तर एकंदर अशे तरेन आयज दिगंबर कामत हांकां आजून पर्यंत मंत्रीपद कित्याक ना हो जेन्ना विशय येता तेन्ना खूब जाण म्हणटाले की कित्याक ना आजून पर्यंत कामत हांकां मंत्रीपद कित्याक ना. तर तेजी कारणां हीं आसात. 8 जाणांचे बंड जाले, पूण 8 नंबर हाडपाक कामत हे अपयशी थारले. ते एक सिनियर लिडर आशिल्ले, पूण तांकां ते जमोंक ना. आनी आलेक्स सिक्वेराक भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक मंत्रीपदाची उलोवणी करून ताका हाडचो पडलो. आनी निमणे कडेन आतां आलेक्स सिक्वेरा हो मंत्री जाला, पूण आजून पर्यंत दिगंबर कामत हांकां मंत्रीपद मेळिल्लें ना. तर हेची ही वेगवेगळी कारणां आसा. आनी हळू हळू आतां जशें राजकारण जशे दीस वयतात तशी एक ही जी वक्तव्यां आसात ती भायर सरपाक लागल्या. फुडें आनी कांय वक्तव्यां येवपाक शकतात. सो दिगंबर कामत आतां हांकां नेमकी मंत्रीपद केन्ना मेळटलें हेजेरूय चर्चा आसात. आनीकूय जशें निलेश काब्राल हांणी सांगलें की 4 ते 5 जाणांक सॅक्रिफायस करचें पडटलें अशें स्वता BL संतोश हांणी सांगलां असो दावो निलेश काब्राल हांणी केला. सो आतां फुडल्या फावटी तरी जेन्ना मंत्रीपदाची परत फेररचणूक जातली, कोणाक देंवयतले, नव्यांक घेतले, तेन्ना तरी दिगंबर कामत हांचो नंबर लागता काय कितें हें पळोवचें पडटलें. तर एकंदर ह्या अशे तरेचें राजकारण आतां फुडें जातलें. पूण ह्या राजकारणाचे ती जी एक वक्तव्यां येतात ती पळयत जाल्यार हेचेर सगळे हे संदर्भ जे आसात ते आमकां दिश्टी पडटात. कशें लागतात, कितें लागतात, कारणां कितें, कोणाक मंत्रीपदां मेळ्ळ्या किंवा मेळूंक ना, तेचे फाटलीं कारणां कितें, फुडें राजकीय घडामोडी कितें घडपाक शकतात. सो आमी वेट एंड वॉच करपाक जाय. आनी नक्की घडामोडी ह्यो घडटल्योच फुडल्या येणाऱ्या काळांत. BL संतोश म्हणटा की 4 ते 5 जाणांक काडचे पडटले किंवा नवे, पूण कमीत कमी 2 ते 3 जाण तरी नवे मंत्री हे आमकां दिश्टी पडटले. बट आतां तें केन्ना जाता, तो केन्ना मुहूर्त मेळटा. 5 राज्यांच्या वेंचणुकांचो निकाल जातकीच गोंयांत जशें सांगतात तशें रोखडे बदल जातले काय कितें हें पळोवचें पडटलें. पूण ह्या सगळ्यो अशे तरेच्यो राजकीय घडामोडी किंवा बाकीच्यो ज्यो अपडेट्स घडटात त्यो आमी तुमचे पर्यंत अशेंच पावयत रावतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.